गोयच्यो एनजीटीच्यो केशी पुणेच्यान दिल्ली व्हरपाचे केशीन बुधवारा हायकोर्टान निर्णायक आर्ग्युमेंट जालो. फिर्यादीन केशी दिल्ली व्हरूंक खंय विरोध केलो. दिल्ली परस पुणे बेंच बोल्साक परवडटा म्हूण फिर्यादी म्हणटात. गोंयच्यान पुण्यांत बसीन ट्रेनीन यो वच सामान्यांक परवडटा. परवरे जावपा आशिल्ल्या हायकोर्टाच्या बिल्डिंगेचें काम नेटान करून कोर्टान राज्य सरकाराक निर्देश दिवचे. तशें जाल्यार आल्तिनावेल्या सद्याच्या हायकोर्ट बिल्डिंगेन एनजीटी सर्कीट बेंच बसोवंक मेळटलो म्हूण फिर्यादी याचिकादार म्हणटात. गोंयांत सर्कीट बेंच बसोवपाचो विचार आसा, पूण जाय तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्ल्यान हें काम करूंक शकना म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. एनजीटीच्या सुमार 99% केशीन सरकार प्रतिपक्ष आसा. सरकाराक पुण्यान आदोगाद धाडचो पडटा, ते बरोबर सरकारी अधिकाऱ्यांकूय वचचें पडटा. ताचो यो वच आनी रावपाचो खर्च सरकारी तिजोरेंतल्यानूच जाता. दिल्लीन सगळी वेवस्था बऱ्यापैकी आशिल्ल्यान पुण्या परस दिल्ली खर्च कमी म्हूण दावोय सरकारान केलो. तातूंतच हस्तक्षेप याचिका घाल्ल्या दोगांनी एनजीटी बेंच पुण्यासावन दिल्ली व्हरपाक तेंको दिलो. केसी ट्रान्स्फर जाल्यो जाल्यार लोकांक न्याय मेळचो ना, अशें ना अशें हो दोनूय म्हणटात. गोंयांत सर्कीट बेंच बसयात म्हूण सरकाराक सरळ निर्देश दिवंक शकना, पूण सरकारा परस सामान्य लोकांक याचिकादारांक कितें बऱ्याक हें पळयतले म्हूण खंडपीठान स्पश्ट केलां. निकाल 11 ऑक्टोबराक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.